विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाचे वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. हांव चेतना नायक. आजी आमगेले कोंकणी उज्वाडो ह्या एक संदर्शನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂತೂ आमगेल संघात ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಭಾಷಾಂತರಕಾರ, ಸಂಘಟನಾಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ, बरोवपी, नट, मुखाभिनय, साहित्य, सिनेमा क्षेत्र अशी वेगवेगळे क्षेत्रांतू साधन केलेले अपरूपाचे चिन्ह सकल कला वल्लभ आमगेले कासरगोडाचे चिन्माम. चिन्माम नमस्कारू. आयचे कोंकणी उज्वाडो साहित्य क्षेत्राचे एक तिन्ही एपिसोडाक तुमका स्वागत करता सुस्वागत करता. नमस्कार. वीक्षकांनो, आम्ही शुरूचे 2 एपिसोडांतू कासरगोड चिन्मामू ರಂಗಭೂಮಿ क्षेत्राक तन्नी केलेले साधन, सिनेमा क्षेत्रांतू तन्नी केलेले वावर, ತಂಗೆಲೆ नट जावनो, निर्देशक जावनो, मस्त ತಂಗೆಲೆ माहिती, ತಂಗೆಲೆ साधन, ತಂಗೆले कीर्ती पताके आम्ही पळलेले असत. मस्त तुमका पुरे सगळ्यांक खुशी जल्ला. ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು विषय ಗೊತ್ತೂ नासिले आता ह्या एपिसोडात तुमका कळला म्हणून हांव लेखता. आता तिन्ही एपिसोडांतू कासरगोड चिन्मामू आणि साहित्य क्षेत्र ह्या एक तिन्ही एपिसोडांत आम्ही पळयता ती. तशीची 4 एपिसोडांतू संघटना क्षेत्र त्यामुळे आम्ही आता नेक्स्ट एपिसोडांतू पळोवच्याकस. चिन्माम परतून तुमका स्वागत करता. आणि साहित्य क्षेत्र म्हणताना तुम्ही मस्त साधन केलेलं, भाषांतर केला. तुम्ही भाषांतर करच्याक तुमका स्फूर्ती कसं आणि भाषांतर करका म्हणजे इच्छा कशी आयले? हांव प्रथम सांगचे कसं म्हळ्यार हांव साहित्य न्ही, ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಜಾವನು ಕೋರ್ಕ ಪಳ್ಳೆ ಏಕೆ ಬರೋಕ ಪಳ್ಳೆ. ಸುಮಾರು 1983 ಇಸ್ವಿಂತು ರಂಗಭೂಮಿ ಉಡುಪಿ म्हणलेले एक संस्था उडपांतू एक अखिल भारत मट्टाचे एक कोंकणी नाटक स्पर्धा त्यांनी करतांची TMA पळय मामाले उडगासा खातीर. तेदना थंय दुखून म्हाका एक रिक्वेस्ट येता कसं म्हणल्यार तुगेलें एक नाटक जावका. तेन्ना कोंकणी लायक नाटक मुगेलें नाशिल्लें. ना तुगेलें नाटक जावू का म्हूण तांणी हट करतरी असो अखिल भारत कोंकणी नाटक स्पर्धा म्हणलेले खातीर ओप्पोलो हांव. कसं करचें नाटक नाशिल्लें. त्या टायमार बंगाळी मुलाचें एक नाटक कांचन गंगा म्हूण सांगून शंभू मित्र अमित मैत्रान बरयलेलें नाटक तें नाटक मिगेले आदर्श फिल्म इन्स्टिट्यूटाक गुरू जावन आशिल्ले प्रेमा कारंत त्या कन्नडाक कुरुडू कांचाणा म्हूण सांगून एक केल्लें. तें नाटक हांव वाजिल्लें. म्हाका दिसलें तें नाटक कोंकणी केल्यार ताजी नेटिविटी भरता म्हणलेल्या कारणा खातीर हांव तें नाटक भाशांतर करूं पळयलें. आनी एक राती सकाळ भितर सादारण एक 75 पेज काय 125 पेजाचे ते 75 पेज हांवें ट्रान्सलेट केले. ट्रान्सलेट करून अर्जंट तांगे लास्ट डेट आशिल्ले निमित्त ते कॉपी पेटयले. तांणी ते पळोवन तुमगेलें नाटक जावका म्हणलेल्या कारणा खातीर तांणी सबमीट केलें. सबमीट केल्लें मागीर ओके जालें. मागीर हांव ते बसून परत ते बसून कंप्लीट केलें आनी तांचो नेटिविटी हाडलें GSBचे आनी तें नाटक आमी वचून कॉम्पिटिशनाक केलें आनी 7 एवॉर्ड तांचो पुतूर नरसिंह नायकाल म्युजीक आशिल्लें, लायट्साक, एक्टिंगाक, ते पुराक आमकां प्रशस्ती मेळ्ळे. सो भाशांतर करून एक पुस्तक प्रकट करता म्हणलेल्या कारणा खातीर हांव गांठी म्हणलेलें नाटक प्रारंभ करून तें पुस्तक प्रकट करून कोडयालचे पुरभवनांतू ते जयंत कायकिणीन ताजें उद्घाटन केलें. म्हळ्यार बिडगड केलें तें पुस्तक. तशी बरोवची रूच म्हाका सूर जाली. म्हळ्यार आमगेले GSBचे कोंकणींतू म्हाका आवसून शिकयले भाशा. म्हळ्यार भाशेंत अशीच म्हूण सांगूंक साध्य ना. इथं म्हळ्यार केलो जण ग्रामर हे आसूं का ते आसूं का त्या प्रमाण गोतना. हांव आवसून शिकयलें कोंकणी भास कसं आसा तेका एज इट इज तें करून नाटक केलें. इट इज क्लिक कसले तंत्र कांय जायना. तशी मागीर हांव प्रारंभ करून तें गांठी नाटक की 60 चेड प्रदर्शन जालें. ते गांठी नाटक बूक प्रदर्शन हे केलें. खंय नाटक करता थंय पुरो गांठी पुस्तक दिवच्या सूर केलें. तशी बरोवच्याक हांवें प्रारंभ केलेलें. तुम्ही म्हणाले चुलत असताना आवसून शिकेलेली भास म्हणून ते मुख्य आणि जन्म येताना शुरवेर शिकचे आम्ही आमगेल कोंकणीची. तशी तुम्ही शुरवेर एक दिसांत एक रात्री बसून बरोवन 7-8 अवॉर्ड मेळ्ळा म्हणल्यार ते एक खुशीचे विशय चिन्ह. आणि अनेक आता प्रश्न येता
आता भाषांतर आम्ही करता ती कसं एक मुख्य जबाबदारी असता भाषांतरकाराक. म्हणजे भाषांतरकाराक फस्टाक खंयचे एक तूं एक बूक भाषांतर करूंक एक ताजे पयशे फुडें ते भाशेचे नेटिविटीक सेट जाता की पळोवका. आतां आमी गेल्यान तूं मड्ड्यार चेडतले काणी तूं घेतल्या रे आमचे गेल्यान तूं मड्ड्यार चेडतले ना ट्रान्सलेट करूं येता ना म्हणना बट ड्रामा करतना आमकां तसल नेटिविटी आशिल्ल्याची सब्जेक्ट सोदूंक जाता. आतां हांवें कर्मादीन म्हणून एक नाटक केलें ते कन्नडाचे सिद्धते म्हणलेलें एक नाटक आमगेले नेटिविटीक सेट जाता लंकेशान बरयल्लें हांव तें कर्मादीन म्हणून केलें. मलयाळमाचे गुड नायट म्हणलेलें एक नाटक आशिल्लें तें हांवें आमचे गेल्याक एकलो नेकलो म्हूण केलें. सो ते आमगेले नेटिविटीक सेट जाता म्हणल्या कारणा खातीर या पळय नाटक तुका सब्जेक्ट आमगेले नेटिविटी सूट जाता म्हूण जाल्यार तुवें तसलें नाटक एक रायटरान सिलेक्ट करून घेवं. हा चिन्मू तुम्ही कन्नडादकून कोंकणीक 30 काणयो म्हणजे एक पुस्तके भाषांतर केलेलं असं आणि ताका कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती मेळलेली आसा. तशी हाजी एक अनुभव तुम्ही कसं सांगता ती. म्हळ्यार हांव ताजे पयशे फुडें धर्मयुद्ध म्हूण सांगून एक कोंकणी कन्नडादकून कोंकणी केल्लें आसा. मागीर प्रश्नो म्हूण सांगून एक नाटक केल्लें आसा. सुमार 10-15 ड्रामा जावे. सुणे म्हूण एक केला सुण्या बाल म्हूण एक केला. ते पुरा नाटक हांवें कन्नडादकून कोंकणी केल्लें. प्रोफेसर वेणुगोपाल कासरगोड म्हूण म्हगेलो गुरू आशिल्लो ताणें बरयल्लें सुमार नाटक हांवें कन्नडादकून कोंकणी केल्लेलें आसा. संहारम म्हणून मलयाळम एक नाटक आशिल्लें तें हांव कन्नडान केलें. सशी तुळू गांठी नाटक आशिल्लें हांव तें तुळू केलें. कांसपातेरुंडू म्हणून कन्नड कोंकणी तुळू 3 भाशेकय हांवें भाशांतर केलां विंगड लँग्वेजान. केलो म्हाका कळना तिले भाशा गोत्त आशिल्ल्यान गेल्या निमगून केला. ಕೆಲವು म्हळ्यार हांव इतले खातीर तें म्हणलेलें म्हळ्यार हांव मच श्रेश्ठ म्हणलेलें न्हय म्हाका गोत्तनातल्यार अन्येकलेले निमगून अर्थ कोण घेवचे. आतां ह्या शब्दाक कसो अर्थ मेळटा म्हणून आमगेल्या आंगडी रामदास माम म्हणून एकलो कामा आशिल्लो. कामा म्हळ्यार आमगेलो ओटो आशिल्लो. म्हाका कितले की फावटी 30 काणयो करतना म्हाका शब्द मेळनाशिल्लो. तो म्हगेल्या भशेन मलगडतो. हांव ताका लागीं हे शब्दाक कसो अर्थ आसा रामदास माम म्हणटना हे रे म्हणटा आशिल्लो. वय न्हय म्हणून मागीर कळत आशिल्लें. सो तागेले निमित्त हांव शिकिल्लो आसा. सो हांवच श्रेश्ठ म्हणलेलें मना मिगेल ना. हांव एक ते कारणा खातीर हें केलेलें. हांव तुगेले 30 काणयो प्रश्न उत्तर सांगता. हांव कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष जावन म्हाका सरकाराच्यान नॉमिनेट केलें. त्या संदर्भार म्हाका मातशें दुखून सुमार जणांन कमेंट केलें. हाका कसलो साहित्य गोत आसा हो कसलो साहित्य गोतना हांवें कोंकणी साहित्य अकादमी कसले अध्यक्ष जावन आसा म्हूण सांगून सुमार जणांन म्हाका मातशें दुखून कमेंट केलेलें म्हाका आयक पडलें. म्हाका कांय दुख्ख जायनी. तांगेलो अभिप्राय तो हांव ते भारी संतोशार काण घेतलो. एक दीस हांव कोंकणी सिनेमा उजवाड करचे संदर्भार हांव बेंगलोराक स्वप्न सारस्वत बरयल्ले गोपालकृष्ण पैमा म्हणून आसा तो कासरगोडचो बुळ्ळंबेटाचो तागेले घर कडेन ಸ್ವಲ್ಪ डिस्कशना खातीर गेल्लो. तेन्ना ताणें म्हाका तूं बैस हांव नांव येता म्हणलो. इज अ व्हेरी गुड रायटर. ताणें ते एक तागेले काणये बूक तागेले टेबलार दवरून तो नांवचें केल्लो. हांव कसो करता तागेले घर कडेन टीव्ही आशिल्लें तो घालना. हांव पळयतना ನೀವು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ म्हूण सांगून एक काणी वाजल्या. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग काणी. पळयलें म्हाका भारी खोश जालें. एक सुरवेचे नुते बसचे कसले म्हूण सांगून तागेले पेनांनी एक पेपर ते काडले न्ही सुरवेचे एक 2 पेज नांव नेवचे भितर अशेंच खुशी केलें. तितले म्हणटा तो नांव ना येयलो आनी तूं नांवच्या अवसऱ्या म्हणलो. हांव तें थंय दवरलें आनी टायमपास जालो म्हूण चमकलो नांवच्याक. नांव येतना ताणें तें वाजलें दिसता. ताणें मिगेलें हें कोण केलेलें म्हणून शियेबा तें सोडते पेंदरुंडे हांव अशीं सुमार नुते बसचे बदला कसलें डोंट स्टॉप दीस. यू हॅव अ व्हेरी ब्युटिफूल रायटींग. हे तुका कोंकणीचे GSPची कोंकणीची तुका ग्रीप आसा तूं हें कंटिन्यू कर म्हणलो. नाका पळय म्हाका विंगड सिनेमा हे तें नाटक म्हण ना यू मस्ट डू दॅट. तेन्ना मिगेल भितर एक अवमान आशिल्लो पळय वो साहित्य गोतना हेच एक देवान म्हाका एक टायम दिली की म्हणून सांगून जायत पळय म्हण. सो राती
आम्ही जेवण जेतरी तो दोच्या गेलो तागेले ते आनी 2 पेज वरलेले होते ट्रान्सलेट करून ताका हेर दुसऱ्याकडे दाखयले ताणें पळय ह्या शब्द चुकला ह्या शब्द समजता ह्या चुकला म्हणलो टोटली ब्युटिफूल आसा एक फावटी वाज मी गेलो दुरो म्हणलो हांव ते वाजले सगळ्याचे तो आयकलो जायत तूं हे कंटिन्यू कर हे अभ्यास म्हणलो जायत म्हणलें आनी ताणें पणजे मंगेशरावर काला दुखून ताणें बरयलेली काणी दुखून चह रघुनाथ म्हणून कन्नडाचे जयंत कायकिणी चह रघुनाथ साधारण एक 25 ಜನಾಲೆ ಕಾಣಿಯು ತಾನು ಮಕ್ಕ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 2 ಕಾಣಿಯು ಪೆಟಚೆ ಸುರ್ ಕೇಲೆ ಹಾವ್ ते ಬರೋಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಚೆ ಲಂಕೇಶ್ ಶಾಲೆ ಲೈಕ್ ಕಾಣಿಯೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಪೆಟೇಲೆ हाव ते कासरगोड अंगडी बसून मिगेल व्यारा मध्ये बसून ट्रान्सलेट करचे आणि ते पेटवत ताका फोटकान पेटवचे ताण वाजूचे आणि ते समजायला म्हणचे आणि ते तशी कोण मक्क बेडसेन लागून गेले नाक ये आणि मक्का म्हणून ताण सोणी 25 तर तो म्हणलो लास्ट तुका अर्ध पेजाचे सಣ್ಣ सಣ್ಣ काणी दिता म्हणून तसं 30 करी म्हण 25 नाका जायत ताका गुरुस्थानार दवरून आता हे केलें असं जायत पळय मग एक मार्गदर्शक न्हू जावका केन्ना चांगले बरयलें ट्रान्सलेट केलें ही सेट इट्स वन ऑफ द बेस्ट हेचे ना प्रिंट करूया कितले का 450 पेजेस कोण करते प्रिंट म्हूण सांगून हांव एक फावटी उडपा गेलेलो तावळी हांवें TMA पळयलें पूत अशोक पै मम्माक मेळ्ळो तेन्ना पैमा मशेशेक ट्रान्सलेशन केला DT पुरो जेल्ला तूं बरी तुवें मराय म्हणलो वय म्हण कितले पेज येता ನಾನು ರೈತ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟರ್ ಬೆಲ್ಲ ಮರಲೆ ಅಪ್ಪೈಲೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹಾಕಪ್ಪೈಲೆ ಅವರೇ ಕಿತ್ಲೆ ಜತ್ತ 1,80,000 ಜತ್ತ ಮಾಡೋದು ಮೈ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ करी म्हणून हांव सांगलें तूं गडबडी करूं नाका हांव तुका सांगता पैमा म्हणलें न्ही हांव विंगड जर्नलाक निम घेता म्हाका 1,10,000 रुपीजाचे ऑफर आयले बेंगलोर म्हणून हांव सांगलें पैमा वी आर सेविंग 60,000 रुपीज वय खंय बेंगलोरांत खरें तो दुड्ड हांव दिता म्हणून यू बिलीव इट ऑर नॉट सगळे ताजे एक्सपेन्सीस पेड बाय अशोक पैमा आय एम रियली ग्रेटफूल टू हिम ते म्हळ्यार असले एक प्रोत्साहन मेळटा म्हणून सांगलें पुढे मागीर ते पुस्तक घेवन कसं करचें हांवें मी गेले की सेंच्युरी दयान पैमा मेळ्ळो तागेले वचून सांगलें ताणें हांवें स्वल्प दित रे तुका म्हणलो ताणें स्वल्प दिल्लें म्हणून हांव ते बूक कडेरी विकनी धर्मादिवच्या सुरू केले एक दीस म्हाका प्रदीप पै मेळ्ळलो हांव ते सगळेची बूक सगळेची दक्षिण कन्नड जिल्हे मैसूर बेंगलोर वेगळे गांवां वचून ते डिस्ट्रीब्यूट केले सेल केले कडेरी हांवें कोडेलाक रिलीज करूंक आमगेलो प्रदीप पै मामाक पयलें प्रदीप पै मामाने ते हे केलें रिलीज केलें मागीर ताणें ही परचेस्ड फॉर विश्व कोंकणी केंद्र ताणें 30,000 रुपयाचें एक बूक घेतलें बिगेलें आनी डिस्ट्रीब्युटेड तरी एक दीस म्हाका दिसलें हें देवनागरी केल्यार वतना म्हणून सांग तशें टॅक्निकली कसं करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें सो राव म्हणून एकलो आशिल्लो उडपांत इज अ व्हेरी पॉप्युलर तो तुगेले लिपी पुरो चेंज करचें तागेले चमकलो तो म्हणलो ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನವ್ರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ತನ್ನಿ ತಾಣ ಮಿಗಿಲೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟನ್ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಸಗಳೆ ದೇವನಾಗರಿ ಆಯ್ಲೆ ಮೈ ಗಾಡ್ वॉट अ वंडर म्हणलें येस बट आतां मिस्टेक्स आसता ते तूं प्रसम करून घेवका म्हणलो वय म्हणलें देन आय टूक दॅट टोटल प्रिंट आउट टू श्यामम कृष्णराव इज अ स्कॉलर तवय कोंकणीच्यो भारी काम केलेलो मनीस ए ग्रेट मॅन ऑफ कोंकणी श्यामम कृष्णराव म्हणून तो बेंगलोर आसा तागेले वचून दिले ताणें 1 म्हयनो ते पुरो वाजून खंय मिस्टेक्स आसा म्हणून ते मिस्टेक्स रेडी करून हांव ते चेड प्रिंट करनी सान एक प्रिंटींग एक अड्डेशकी कॉपी करून केलें then somebody suggested me कोंकणी अकॅडमीक पेटय तूं अवॉर्ड मेळटा ॲक्च्युअली पेटयले अवॉर्ड मेळ्ळे तर वापस एक स्वल्प दुड्ड मेळ्ळो तांतू सो नश्ट नातिले एक कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत एक बूक जाल्ले म्हणलेले मागीर मात्र न्ही कन्नड भाशे आशिल्ले श्रेश्ठ काणयो कोंकणी भाशेक दिल्ले म्हणलेले आत्मतृप्ती आसा मागीर पुणी जावन मागीर म्हाका कमेंट केले लोक आसा पळय तांकां उत्तर जावन हांवें तांकां समर्पण हें काणी दिला तशी आता तुम्ही सांगतना कळलं म्हळ्यार मस्त जनाक एक आसक्ती असता एक ते गुप्त जावन असता
ते एक तू करता तू करी म्हणून सांगून ते मार्गदर्शन कोण तुम कितलं हडला आत कळता चिन्न मामाला एक साहित्य कशी वाटतर आयलं आणि कितले एक कष्ट असते एक पुस्तकात नाही विकताना. हांव प्रति एक कोंकणी लोकांक सांगचे म्हगेले एक रिक्वेस्ट इतल्याची कसं म्हणल्यार एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. साध्य ना म्हूण ना एक अवमानय तूं एक सन्मान म्हूण लेखूंक. कित्याक म्हळ्यार तुका होगळसितच आसा म्हळ्यार समथींग रॉंग समवेअर म्हूण तुका इगो येवचेनाचे. हांव केलें ಊರಿಗೆ ಅರಸನಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ एक वर्ड असं म्हणून तू ते बैसून चेंज करूं येत नाही ಊರಿಗೆ ಅರಸನಾದರೂ तू गांवांक राय जाल्यार व्हडना आवसूक तू पोतू म्हणून सांग. तसं तुका सनसन्न तू चेडवांक करता गेल्यार तुका भाशांतर म्हणलें एक रुच म्हणल्यार सुरू जाता. तेन्ना तुका लँग्वेजा भितर हिडित मेळटा. आतां तूं कोंकणी कसं बरयला म्हूण सांगून तुका गोतस तूं यू कॅन रायट इन कितलेकी आमचे गे लोक जयंत कायकिणी फॉर एक्झाम्पल कोंकणीन बरयनी गोपाल कृष्ण पै मामू कोंकणीन बरयनी स्वप्न सारस्वत बरोवन ताणें ताका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळे केंद्र साहित्य पूण कोंकणीन बरयनी इतके खातीर बरयनी म्हळ्यार आमगेले जन घेवन वाजिता लोक ना कोणा खातीर बरोवका म्हूण मी लागी कायकिणीन एक फावटी गेले अरे कोणा खातीर बरोवका रे कोण वाजिता. सो आमगेल जनान भाशांतर केल्ले बूक जेवो घेवन वाजूचे नमुन्याचे अभ्यास केलो घेता. आतां विश्व कोंकणी केंद्र कितले बुक्स आसा कोण वाजिता. सो आतां आमगेले मठाचे स्वाम्यान सांगिल्लें आसा कितले बुक्स आसा रे आमगेले की काशे मठांत हांगा थंय पुरो आसा कोण वाजीत रे म्हणून आमगेलें म्हळ्यार आमगेले वाज्यूची संस्कृती येवका. ते वाज्यूची संस्कृती आयली म्हणून जाल्यार बरोवचे नमुन्याचे हे जाता संस्कृती येता. जाल्यार प्रति एक आमचे गेलेले आमगेले रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार तुमी बरोवका चांकी वायट की बरोवका बरयल्यार न्हू चांकी वायट की म्हणून जाता. मागीर 4 जाणां दाखोवका रायटर्स आसा तांकां दाखोवका चुकेशा पुरो सुप्रीम म्हूण न्हय आमी सुप्रीम म्हूण न्हय बरोवका म्हूण सांग सम करूं जाता म्हूण सांग तूं बरयनी जाल्यार नाही करूं जायना न्हू जाल्यार निमित्त जाता चमकुचा शिकूका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ पोडका राबूका तशेंच. आता तुम्ही पुस्तक भाषांतर केला पुस्तक प्रिंट कोरून पावयला आता प्रकटण करून जना दिवची की सेल करचे. आता पुस्तक बरयतरी ते सेल करचे मस्त कष्ट म्हणटा ती वयवाची मामा तुमगेल अनुभवार कसं नाही पळय हांव सांगता हांव कशी म्हगेले सिनेमाच्या क्षेत्रांत तुका उजवाडाचे रिलीज केवन खंय गांव बोयलो तशीच हे तिसकाणयो मेल बूक हांव एज खांदार बसून गेला जनान गेली न्हू म्हाका सपोर्ट नाशिल्लें नाका सिनेमा नाका फ्री दिता म्हळ्यार वाजीत लोक ना एक पेज वाजिल कुठले न्ही देत की कसं की गोत ना वाज्यूच्या कळची म्हळ्यार अभ्यास ना. म्हगेले पुरा बुक्स अदर दॅन तिसकाणयो हांवें प्रिंट केलेले हांवेंच वचून दिवन ते विकिले. सगळे कर्नाटकाचे 12 डिस्ट्रिक्टांत वचून म्हगेले बुक्स विकला हांवें. ते बुक्स थंय रिलीज फंक्शन केला कित्याक म्हळ्यार म्हाका वास्ट जाल्लेले एक फ्रेंड्स सर्कल आशिल्ले निमित्त मागीर तांणी म्हाका मोग दिलेले निमित्त हांव तुमगेल्या गांवां एक सन्न कार्यक्रम एक 50 जाणां एक 60 जाणांक बसून ते एक बिडगड करचे कळ्ळें ते बिडगड करून थंय रिलीज करचे आनी थंय कितले मेळटा तितले घेवचे तितलेची बट तितले गांवांक डिस्ट्रिक्टाक म्हगेलो बूक पावला ते म्हाका खूश आसा. मागीर हांव घाल्लेलो दुड्ड म्हाका आयला म्हाका नश्टी आनी खंय जाल्यार आतां फुरसत ना म्हूण शिवाय अदरवायज हांव बरोवचे तयार आसा जाल्यार भाशांतर करूं तयार आसा चूक आसता सम करून घेवच्या तयार आसा. आनी विकतला कष्ट आसा तुका विंगड जेन्ना तूं कोंकणी अकादमीचे बूक घेतांचे आतां हांव चॅरमॅन जावन आशिल्लो त्या विशयान तांकां आतां प्रोसिजर कितलो 2000 रुपया बूक घेवका एक बुकाक तुवें 200 रुपया दवरल्यार तांणी 8 बूक घेतांची कसो सपोर्ट हे गव्हर्मेंटान तांगेले ते रुल्स अँड रेग्युलेशन चेंज करता मिनिमम एक 10,000 रुपया बूक कोणें बरयलेल्यान घेतला म्हूण जाल्यार ताका एक बरोवच्याक एक अवकाश मेळटा. आमगेले बुक्स घेता लोक ना कोंकणी लायब्ररी ना खंयचे लायब्ररीन तुका आमगेले कोंकणी बूक घेनाची त्या निमित्त बरयनाची म्हणून तुका कळ्ळें तुका एका बरें ते लोक आसाची कितले कोंकणी ओवियो बरयलेले बूक आसा आमगेले ना न्हू कितले कोंकणी आसा ना त्या निमित्त पुस्तक बरोवचें न्हय ते जनाक पावोवची कशी म्हणलेले न्हय वे. आतां मणिपाला देखून पनवार म्हूण सांगून एक बूक येता फुडें पंचकादाय म्हूण आशिल्लें कितल्यान घेवन वाजिता आशिल्लींची घर येत ते मासीक पंचकादाय म्हूण सांग काणयो येत वय भारी चंद काणी येत आशिल्ले. आतां पनवार म्हूण केला ते बी बाळमाम संपादक जावन आशिल्ले टायमार पूण आमी घेवन वाजिता आशिल्ले ते तितलो आसक्त आशिल्ले
म्हळ्यार तुका कितले 5 रुपये की कितले कितें दिल्यार पुरो आशिल्लें. आतां तशें न्हय, बूक दिता म्हळ्यार दी म्हणटाचें आनी दवरतांचें बदेल वाजी ना तेची. आता विकूक जाल्यार कसं न्ही तुमी तांकां एक संदेश गोतना म्हाका मार्केट व्हॅल्यू कशी म्हूण सांगून म्हाका आनीक एक ताजें गोतना. हांव एक पुरो अशी करूनूच भवती भिक्षान देई म्हूण सांगूनूच हांव पावयलेलो सोडल्यार म्हाका ताजें मार्केटींग कशें म्हणून गोतना. खंयचें तूं कोडेलांत बूक सेंटर आसता न्हय, थंय गेल्यार 5 बूक दी म्हणटाचें. 5 बूक दयता दवरता ते थंय आसता ते. कोण घेवन कोंकणी बूक वाजी तांची ते वाज्यूचे आसक्त येयल्यार मात तुका मेळटा शिवाय एकय तूं पावोका, एका संघ संस्थेन पावोका, एकय तूं आतां पयलीं हांव चेपटेकर समाजाचे हांगा थिएटर ट्रेनींग कॅम्प गेले. हांव सुणे आनी सुणे बाल बूक आशिल्ले 50 चेडूं आशिल्ले 50 जणांक फ्री दिले हांवें. एटलिस्ट तुमगेले घरकडे वचून वाजी हांची. कोंकणी सांस्कृतिक संघाक एक हें करता आसा थिएटर ट्रेनींग कॅम्प 60 जण आसाची, तांकांय ते मुगेले बूक वांटिता. तितले घरकडे पावका म्हणल्यार मुगेलो उद्देश. तितले पावका ते वाज्येच्यो रुची सुरू करका म्हणून तशी. मागीर हांव थिएटर ट्रेनींग कॅम्पाक ते वाज्येच करयता, वाज्य म्हूण पारा वाज्य म्हणून. म्हणजे जिब्बेर अभ्यास येवका न्हू मागीर वाज्यूका. वाज्यूक जायना, बारीक कश्ट आसा. कोंकणी लोकांक कोंकणी वाज्यू जायना, कन्नड वाजी तांची. कोंकणी वाज्यूचे अभ्यास करून घेवका. ते वाज्यूचे अभ्यास जाल्यार मागीर रुची मेळटा. रुची लागल्यार मात्र ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ करू ಆಸಕ್ತಿ. आणि आता ವೀಕ್ಷಕಾಲಂತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಚಿक आसक्ती असता, तशी बरोवन तांणी वयर येवका म्हणजे जाल्यार कसं एक तुम्ही मार्गदर्शन करता? हांव मार्गदर्शन करूंक बेसिकली हांव साहित्य न्ही. सुमार लोक हांगा आसा, ज्ञानपीठ घेतिल्लो आसची, एक विश्व कोंकणी केंद्र आसची, हांगा पुरो ಕೆಲವು ರೈಟರ್ಸ್ ಆಪೋನ್ ನಾನು ಬಸೋನು आता ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಆಸ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈಮಾಮ್ ಆಸ, ಶ್ಯಾಮಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಆಸ, ಶಕುಂತಲಾ किणी आसा, जयश्री शानभोग आसा. कितले लोक आमचे गेल्यात कोंकणीचेर फॉर व्हेरी व्हेरी बिग पर्सनॅलिटीज. तांकां बसोवन बरोवची कशी, कसं कोरका म्हणून सांगून कॅम्प करूयात. कॅम्प करूयात. असल ट्रेनिंग कॅम्प्स करून बरोवन आतां आमी कासरगोडांत नाटक बरोवचे कॅम्प केलेले. समुद्रा बदींत 5 दीस ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ಸ್ ಪುರಾಪನು ते 5 दिसांत 20 ನಾಟಕ ರೆಡಿ ಬರೋನು ತಂತು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ आम्ही प्रिंट केले. तशीच हंगाय सान काणी बरोवचे कॅम्प केले म्हणजे सಣ್ಣ कथेಗಳ बरोवचे कॅम्प केले म्हणजे जाल्यार ಕೆಲವು ರೈಟರ್ಸ್ कॉलेजाचे साहित्य आसक्त तशेल्यांक बैसून एक 2-3 दिसांक रब्बोन तांकां काणी जेवण दिवन बऱ्यांची काणी म्हणून सांगून बरोवन हांगा तांकां कशी कोरका म्हणल्यार ट्रेनिंग जयंत काय किणेले की रायटर सांगले शकुंतला की जयश्री आपूण तांकां केलें म्हणजे जाल्यार द बेस्ट प्रोडक्ट आमकां काणी आसा म्हणजे जाल्यार प्रिंट करूयात. असल कॅम्प कर्नाटका 4 कडेन करूयात, बेंगलोर करूयात, एक धारवाडा करूयात, कोडेला करूयात. तशें केल्लें म्हणजे जाल्यार एक वर्साक 4 कॅम्प केले म्हणजे जाल्यार रायटर्साक आमी प्रोत्साहन दिलें म्हण येता. प्रॅक्टिकली काम जावका. आतां लिपीचो प्रॉब्लेम आसा. कन्नडान वाचल्यार कन्नड वाचता, देवनागरी जाल्यार बॉम्बे तुका वाजेच्या थंय कन्नड करून तो पुरो बैसून सॉर्ट खंयची रितीन पावोका मग सिंपल करका, हॉड करूं नजे. सिंपल करूनच चेडवांक गेला आतां बसल्यार काणी वाजूचे नमुने जावका जाल्यार मात्र जाता. फस्टाक तूं व्हडले मुद्द काण दिवचे न्ही. सनसन चेडवांक येता पळय तशें खावका रिडिंगाचे आनी रायटिंगाचे अभ्यास करचे नमुन्याचे कॅम्प्स करका. आणि कोंकणी पुस्तक आत्ता एक ಜನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಳಕ ತಂಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಜೋಕ ಮುಕಾವೆಲ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಡ್ಡೋನ್ ಹೊರಕ ಜಲಾರಿ ಕಸನ್ एक कोरी येत आता पेरेंट्स अशा पुरो चरडू अशा पुरोंती हांव सांगची कसं म्हणल्यार हे प्रारंभ करच्याक एक एकाडेमीक वर्क जावका. आतां कोंकणी एकाडेमींत हांव चॅरमॅन जाल्ल्या टायमार तुका एक इन्सिडेंट सांगता. म्हळ्यार आमगेले विक्षंकाक कळचे खातीर हांव थंय चॅरमॅन जावन आयिल्ल्या टायमार सादारण मोर देन 30 lakhs रुपीसाची बूक कोंकणी साहित्य अकादमी सायडांत कुडांत अट्टी घालून दवरला. विंगड रायटर्स जाले. कन्नड लिपीचे आसा, देवनागरी लिपी आसा, कॅथलिक्सान बरयल्ले बुक्स आसा. हांव येवन रिजिस्टर निमगेले कसले म्हणून बुक्स म्हणलो ते म्हाका गोतच दिसता बूक म्हणून कसले हांगास हे म्हणलो कोण व्हरती हे म्हणलो. म्हळ्यार कोंकणी साहित्य अकादमींत पुस्तक प्रिंट करचे प्रोजेक्ट आसा. प्रति एक चॅरमॅनान आयिल्ल्या टायमार तांणी ते बुक्स बरोवन घाला थंय आसा वाजूच्या जेन्ना अकादमी दवरून कसो करूं आमगेलो प्रोजेक्ट केला म्हूण सांगूक ते जेना पावोका न्हय म्हूण सांगून हांवें गव्हर्मेंटाले निमून कोंकणी साहित्य रथा म्हूण सांगून एक रथ केलो. म्हगेलो रॉय कॅस्टलिनो ते मेंबर जावन आशिल्लो मागीर तो अध्यक्ष जालो. ताणें म्हाका बारी हेल्प केलें. सिनेमा कोरया आमी म्हूण. तशी आत्ताच्यो स्टॅनली आशिल्लो म्हगेलो तोय आयलो
आनी मिगेल ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕಿ मिगेल संतोष की आनी तांणी मिगेल फ्रेंड्स कोण आशिल्लीं तांणी पुरांत मिगेल ಒಟ್ಟು मेळ्ळे अशोक शेट आशिल्लो तो आतां गेल्लो तांणी पुरो सेरून आमी एक रथ करून सगळेच साहित्य रथ कोंकणी साहित्य रथ म्हणून ते रथा भितर बुक्स पुरो घाल न्ही हें सुरवें कसं केलें म्हळ्यार 20-20 हजार रुपयाचे पळय वर्ताचे बुक्साचे काट केले मोर दॅन 80 कट्स केले एक केला वखत 30 केला वखत 20 म्हणून सांगून करून ते बुक्साचे काट घेवन प्रति एक स्कुला गेले आमी कोंकणी स्कुलाक कॅथलिक स्कुला चमकले गणपती हायस्कुला गेले कॅनरा हायस्कुला गेले खंय कोंकणी आसता पळय ते लोक आसता पळय तांणी कोंकणी जन चलयत चॅनल स्कूल आसा पळय ते गेले चडते कॅथलिक स्कूल आशिल्ले ते वचून ते बुक्स पुरो हँड ओवर करून तांगे लायब्ररी दवरून ते चेडवां तुमी वाजूच अशें करका म्हणून सांगून रिक्वेस्ट करून एक 3-4 दिसाचें एक अभियान केलें सो तितली खाली जाली बूक तितले स्कुलाक कोंकणी बूक पावले तू कळवे एक्झॅक्टली आतां ते वाजोवका कोणे चेडवांक वाजोवका जाल्यार जबाबदारी टिचर्सान करका सो एक दिसान तूं एक अर्द घंटो वचून कोंकणी बूक वाजोवका म्हूण सांगून इतले तुमकां 30,000-40,000 रुपया बूक मेळ्ळेले ना तुमी केल्ले म्हूण जाल्यार करतावे म्हणून प्रश्न ना तांकां एज्युकेशन सायन्स सोशल मॅथ्स आनी एक गोब्बर म्हूण सांगून सिलेबस कैद करचे तूं कोंकणी वाजो म्हणच्या टिचर्स तयार सवय ना सो दीस इज वॉट आमगेल भाशे वयर आमगेले लोकांक मोग येवन कोरका शिवाय कोंकणी वाडोवका जाल्यार तमिळांची वाडयनाची तेलुगांची वाडयनाची कोंकणी लोकांना वाडोवका ज्यो आमगेल मालगड्यान आमकां कशी कोंकणी नाटक करूं रमानंद चुरी मामान केली की NB कामत मामान केले की उत्तर कन्नडाचे कितले मालगड्यान केले की तशीच नाटक क्षेत्र तांणी वाडोवन हाडलें तशीच वाजूचे साहित्य क्षेत्र वाजूच्याक आमगेल्या मालगड्यान घरकडे चेडवांक वाजेस करप आतां पनवार हाडोका घरकडे काही तुगेले कसं फुडले पंचकथा येत आसा आतां पनवार प्रत्येकान घरकडे हाडोका चेडवां वाजोवका सांग काणी आसता तांतू हाण वाजोवच्याक अभ्यास केल्यार मात्र जाता कोंकणी ओवियो म्हणोका चेडवां करीन तशी कोंकणी रूच चेडवांक मालगड्यान हाडोका शिवाय चेडवां पापी जावन येना इंग्लीश मिडियम शिकिल्ले चेडवां न्हू तांकां कसं कळटा सो फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसचेच आमगेल्या मालगड्यान तांणी जबाबदारी घेतली म्हणून जाल्यार आमगेली कोंकणी भाशा वाडता स्पेशली महिलेन बायल मनशान हावस मातृभाशा म्हळ्यार तुमगेलीच आमगेली न्ही जाल्यार तुमी वाडोवका चेडवांक सांगता लायतना कोंकणी पद म्हणका तशें पुरो म्हणटा कोंकणी कान्नान आयकूका कोंकणी शब्द पुरा जाल्यार मात्र वाडू साध्य आसा प्रत्येक ऐकताली वीक्षकांक कोळका ह्या साहित्य आमगेल कोंकणी भाषा मुखावेल पिळगे जाल्यार आमी ओड्डून व्हरची तशी आमीची हेज्जे दवरका तशीच चिन्मामा तर तुमगेले मुखावेले योजने कसं साहित्य क्षेत्रांत आतां नाटक क्षेत्रांत आशिल्ले निमित्त म्हाका लायक नाटक मेळ्ळ्यार भाशांतर करचें आनी नाटक खेळचें इतलें सोडल्यार म्हाका कसलें गोत्ता हांव तुगेलें म्हणलें हांव काय पंजे मंगेशराय न्ही गोपाल कृष्ण पै न्ही जयंत कायकिणी न्ही म्हाका जावका जाल्यार हांव त्या भाशे देखून काणू आमगेले भाशेक हाडटा कितलें जाणां मिगेले भाश पळोवन चिना हे कोंकणी वे म्हणले लोक आसाचे कितले जनाक असूयेन ते शब्द तूं करेक्ट मना व्हरका आनी जनाक हें कळटा असूयेन हे कोंकणी न्ही म्हणले लोक आसाचे हांव कसलें करना तूं गोवन स्टायलार उलयलें म्हूण सांगलें कुडलें तूं कोंकणी आतां हांव उलयलें कोंकणी न्ही कोंकणीक एक इतलें महत्तर जावन देवान एक आमकां आशिर्वाद कसो केला म्हळ्यार 3 धर्मा लोक उलयता हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन उलयता 42 पंगड आसा बॅकवर्ड कम्युनिटी आसा जळकी धरतल आसांची गावळी आसांची कितले बंगरा काम करतल आसांची वैश्यवाणी समाज आसा दैवज्ञ आसा कितले पंगड आसा मेस्ता आसांची गावळी आसांची कुलाल आसांची कुडबी आसांची कितले लोक तूं कितले विंगड 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 पंगड तांगेलो कोंकणी न्ही म्हणल्यार तुवें खंयच्या ऑथॉरिटीर तूं म्हणटा तूं साहित्य गोत आसा म्हणलें म्हणल्यार तांणी उलयलें कोंकणी न्ही कोंकणी मातृभाशा गव्हर्मेंटाच्यानी सांगला तांगेले 42 भाशा पंगड आसा तांणी उलयता कोंकणी म्हूण सांगून विंगड विंगड भोवली अशा पुरो विंगड विंगड रूच अशा पुरो ताजेर तूं कोंकणी म्हूण न्ही कोंकणी एक सत्य अंडर तूं आतां बॉम्बे गेल्यार ते मराठी इन्फ्लुएन्स आसा दೊಡ್ಡ भाशा सान भाशे खाता तूं आतां केरळा गेल्यार तुका कोंकणी मनाक वचेच ना
तुगेले ते ताची ब्युटी विंगड आसा होय. मागीर हांव उलयलो कोंकणी तूं उलयलो कोंकणी न्हय म्हणून येता तुका ना तेवूय कोंकणी जाल्यार समान जावन आशिल्लें आमके सगळी ताका आनी खंय जायनी केला मादो पळय मामाले डिक्शनरी आसा कोंकणीचे समान अर्थ तक केस अशी तूं केल्यार मात्र कोंकणी म्हणून सांगू साध्य ना गोवाच्यान बरयलें कोंकणीचें ज्ञानपीठ मेळ्ळा आमकां कोजू कळना तें हांगाचें तूं कोजू कळतोय म्हाका कळना म्हूण आमी ते कोंकणी न्हय म्हूण सांगू जायना ते कोंकणी तें मायंड सेट आमगेलें सुरय जावका दैवज्ञ उलोवची वैशवाणी उलोवची आमी उलोवची कुडाळ देशस्थ उलोवची राजापूर सारस्वत उलोवची पुरा कोंकणीची तांगेली बोली ती आतां हांगा कितले कितें स्टुडियो तुमगेले खंयचे कुडाळ देशस्थ तांणी इंटरव्यू करताची म्हाका मजा होता तुमी कोंकणी न्हय म्हणटा तूं जायना त्या खातीर हांव म्हणलेलो कसो म्हणल्यार पुरा भोवलीक ते दिला कोंकणी आतां MA शिकचे गव्हर्मेंटाच्यान हांगा केले कितले स्टुडंट आसा निमगून पळय ना 6 की 7 जन आशिल्ले मागीर ते 3 जाले 2 जाले बंद जाले इत्ते खातीर कस खातीर म्हगेलो फ्रेंड कोंकणी जॉईन जालो तो ಸ್ವಲ್ಪ टायम म्हणटा तो म्हणला चिन्माम ते कसं सगळं गोव्यात सांगता म्हाका आमगेले भाश विसरले म्हणा सो जाल्या निमित्ताक एक डेफिनेट जाल्लेली एक चौकट जावका मिगेल वादू मे बी आय एम रॉंग म्हाका सांगचे म्हळ्यार कॉमन जावन आशिल्ले ते टायपाचे सांगून एक हें करता तुमी स्क्रिप्ट करता देन ओन्ली शिकू जाता म्हणलें म्हगेले ते आसा ते येवका जाल्या निमित्त इतले पंगड आमकां मात्र ते तुळुवांचे ते प्रॉब्लेम ना तुळुवांच्या ना कोंकणीक मात्र ते म्हळ्यार इतले पंगड आशिल्ले इतलो वास्ट आसता म्हणलें तशें आसा जाल्यार निमित्त आमी ते बैसून आतां आमी कोंकणी म्हणल्यार हांव खंय गेल्यार आतां पयलीं हांवें दूरदर्शनांत तांकां हांव इंटरव्यू केले कॅथोलीक क्रिश्चन्स जाले वचून उलयले दोग जाण हांव कॅथलीक भाशा उलयनी हांव कोंकणी ना तागेलो क्वेश्चन म्हगेलो आतां तुगेलो उलयत पळय तशी उलय अर्थ जाता एक्झॅक्टली रायट तांणी उलयलें आमकां अर्थ जाता आमी उलयलें तांकां अर्थ जाता पयलीं ते रेमेनो म्हणून सांगून एकले वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेले चेलेले वचून कलो हांव उलय तशी तूं कळता चिन्मा म्हाका उलयता म्हणून हांव उलयलें पूर्ण ओ तुगेले भाशेर तूं उलय इट इज सोदर सिरी म्हणून कोंकणी प्रोग्राम ते तूं उलय कळता जनांक म्हणून केल्ले जाल्यार निमित्त भाशा तुमकां देवान दिलेले तुमी उलयांची जन अर्थ कोण घेता कांय तोंदर ना राजापूर सारस्वत ब्राह्मणसान उलोवचे विलास नायक म्हणून एकलो आशिल्लो तूं ऐकला इज वन ऑफ द व्हेरी पॉप्युलर पेंटर हांव एकाडेमी चेअरमॅन जाल्ले त्यावेळी कोंकणी साहित्य अकाडेमीन ताका एवॉर्ड दिलेले ताका हांवें इंटरव्यू दूरदर्शनाक केले तेय बसून चिन्मा म्हाका कोंकणी येना ते म्हाका ताका गिल्टी म्हळ्यार तागेली भाशा आमी मना व्हरांची म्हणून हांव सांगलें हांव अशें निम घेता तूं कशें जावका तशें उलय म्हणून हांव उलयलो तोवय उलयलो जनान एक्सेप्ट केले सो राजापूर सारस्वत तांणी म्हळ्यार महाराष्ट्रा दुखून आयिल्ले निमित्त राजापुरा दुखून आयिल्ले निमित्त मराठी ಸ್ವಲ್ಪ इन्फ्लुएन्स आसा कुडाळ देशस्थ मराठी ಸ್ವಲ್ಪ इन्फ्लुएन्स आसता अशें आशिल्ले निमित्त कुडाळ देशस्थ लोकान कुडाळ देशस्थ भाशेरी बूक बरोवका राजापूर सारस्वतान राजापूर सारस्वतारी बूक बरोवका तुमकां वत आशिल्लें आतां हांव बरयलें GSB हांव वचून शिकयलें तांतूं कोंकणी सिनेमा केले तेच भाशेरी आतां करनी हांवें जाल्या निमित्त ते भोवले आशिल्ले लोकान ते तांगेले भाशेरी तुमी पुस्तक बरोवका बट कोंकणी सो दीस इज माय रिक्वेस्ट हांव म्हळ्यार तशें केल्लें म्हणून जाल्यार मात्र आमगेले विंगड 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 भोवली आसा पळय आनी तितले रिच जावन व्हरता म्हणून सांग आणि तुमगेल्या साहित्य क्षेत्रांत तुम्ही कोणाक एक धन्यवाद सांगू का म्हणचेल्यार कोणाक न्हय हांव फस्ट सांगचें कसां म्हळ्यार म्हाका नाटक भाशांतर करूंक प्रेरण दिलेलें आसा म्हळ्यार तूं कोरका नाटक म्हूण सांगतना म्हाका नाटक नातेले एक दिलें म्हाका ताका एक परमिशन दिलेलें प्रेमा काರಂತಾन तूं हें करी म्हूण सांगून मागीर तें नाटक पळोवन म्हगेलो सुमार जनान एक्ट केला त्या नाटकांत बस्ती वामन शेणै आशिल्लो दिपाली कंबदकोण आशिल्ली तशें विठोब भंडारकर आशिल्लो सुरेंद्र शेट म्हूण आशिल्लो तशें सुमार जन प्रकाश आनी म्हाका आतां नांव विसरून गेलो सुमार 40 वर्स जावन करता आशिल्लो तांणी पुरो म्हगेलो नाटकांत आसा पळय आनी आज ताय म्हगेलो कोण कोण नाटकांत म्हगेलो पात्र केला पळय तांकां पुरो हांव हे संदर्भार उडोवगा करता कित्याक म्हळ्यार हें नाटक हांव भाशांतर केलेलें तांगेले खातीर हांव एक गांठी म्हणलेलें एक नाटकांत एक्ट केलेलें सोडल्यार बाकी पुरो नाटक भाशांतर करून हांव डायरेक्ट केलेलें मात्र आतां म्हगेलो गोपीनाथ भट म्हणून एकलो एक्टर आशिल्लो इट्स वन ऑफ द वंडरफूल एक्टर ऑफ कोंकणी आमगेले समाजाचे ताणें आमगेलें धर्मयुध्द विश्वामित्र केलें ताजे नंतर शशिभूषण किणी म्हणून उडपाचो एकलो आशिल्लो
ब्युटिफूल एक्टर ताणें म्हगेलो उजवाडून थंय केलें म्हगेलें नाटकांत केल्लें. ताजे नंतर आमगेलो सुदेश म्हूण आशिल्लो, प्रकाश, संतोश, कोणालें नांव सांगचें, लेडीज कितले जाण आमगेल्यान थंय लिस्ट व्हड आसा. पुरा एका मातशें पुरो एक्टर. मुरलीधर कामत म्हूण आशिल्लो आमगेलो ड्रायव्हिंग स्कुलाक गुरुलीलाचे, तो आनी पुरो ओट्टू जावन आमी तें नाटक केलें. आतां धर्मयुद्ध कोंकणी नाटक कारण करचेची ती विद्या कामत म्हणलेले कोंकणी सांस्कृतिक संघ अध्यक्ष जाल्या टायमार तो करी म्हणलें. म्हगेलो करी म्हणलें धैर्य रावलें. व्यंकटेश बाळीक म्हगेलो आशिल्लो, एम.आर. कामत आशिल्लो, रत्नाकर कुडू आशिल्लो आनी पुरो सेरून सांस्कृतिक संघाच्या प्रोत्साह हे पुरो दिवन कोंकणी म्हगेलें साहित्य वाडोवच्याक तांणी कारण म्हणून सांगून. मागीर म्हाका व्हड काम करूंक प्रेरण दिल्लोची गोपाल कृष्ण पै माम, ताका हांव केन्नाय विसरना. ताका हांव एक आदर्श जावन दवरून घेतला. मागीर वेणुगोपाल कासरगोडू ताणें नाटक 10 नाटकां बरोवन ताणें म्हाका समर्पण केलेलें. ते बूक म्हगेले आसा, तातूंत एक 7-8 नाटकां हांवें कोंकणी भाशेक केलां. तशें गोपाल कृष्ण पै मामान म्हगेले चुकी कसो केला, खंय केला, अशें करका तशें करका अंतसरे म्हूण सांगून म्हाका सांगतरी ताणें एक काणये बूक बरोवन, कोंकणी बूक बरोवन ताका अवॉर्ड मेळ्ळें. सो तो म्हाका मेंटर. ताका ताणें म्हाका उजवाड सिनेमा करूंक प्रेरण तोची, तूं करी हांवच तुगेलो म्हूण सांगून अशी प्रेरण दिले निमित्त असल पुरो जेवच्याक साध्य जालें. सो हांव असल संदर्भारी म्हाका कोणें फाटी मारला म्हळ्यार तशें तूं करचें ना, वचरेचें ना, तूं भिवू नाका म्हूण सांगून. शकुंतला किणी तिणें म्हाका दिल्लेलो सपोर्ट हांव खंयच्या कालाकय विसरना. ते म्हळ्यार हांव खंयचेय बरयल्यार म्हगेलें नाटक जाल्यार पद बरोवन दी गो शकुंतळा म्हणली कुडलें एकवचनार उरलो तितलें आत्मीय म्हगेली भयणी ती तितलें तेगेलें निमगून तिणें म्हाका प्रोत्साह दिवन चिना तूं बरय म्हूण. हांव 30 काणयो बरयतना कितल्यो चुकेच पड तांतू म्हूण सांगून दाखयलेली तिणेची. मस्त लोक विठो भंडारकर, गीता किणी, म्हगेलो एक्ट केलेले कितले बायल मनशे, सुमना कळवेशपुरा, सुमार लोक आसा. म्हाका विसरून गेला नांव म्हूण सांगून. हांव ह्या चॅनला मुखार सांगचें कसं म्हळ्यार हांव न्हय, हांव तांणी एक मनशाक केन्नाय कसलें करूं जायना. तें हांव केलां म्हणलें भयंकर अहंकारा उत्तर जाता. कोणाकय एकल्याक कसलें करूं जायना. तूं मना व्हरका एक नाटक करता जाल्यार एकल्याक जातोय, लागीं एकलें जावका, टॅक्निशियन जावं, लायटींग जावका, म्युजीक जावका, चरण आसा म्युजीक डायरेक्टर चरण, तोय म्हगेलो एक विजय आशिल्लो, तोय म्हगेलो नाटका म्युजीक केल्लो मनीस आसा. कीत म्हूण आशिल्लो तोय म्हगेलो कोंकणी काम केल्लें आसा. सुमार जन आसा, सुमार जन दूड दिलोलो. तूं हें बरी एक नाटक करता एक क्षेत्रांत तूं साहित्य क्षेत्र म्हणटा प्रिंट केल्लेले अशोक पै माम आसा, दयानंद पै माम आसा, म्हाका दूड दिलो, म्हाका हेल्प केलेलो प्रदीप पै आसा, कितले जन आसा, विश्व कोंकणी केंद्र आशिल्लें. सो हांकां पुरा कोणाकय विसरून गेल्यार तांकांय इथे म्हळ्यार एकल्या सोवण एकल्या जाल्ला म्हूण न्हय. ह्या प्रायर म्हाका आतां सांगूंक निरर्गळ जावन आय एम मेंटली नॉट प्रिपेर्ड तुगेले कसो उरलो काय म्हूण सांगून गोता. तो प्रश्न निमित्तान हांव उत्तर सांगता शिवाय प्रति एक म्हगेले डेव्हलपमेंटाक हेल्प केलेले प्रति एकले प्रत्यक्ष राजगोपाल शेट म्हूण सांगून एकलो दैवज्ञ ब्राह्मणाचे एक्टर उडपांत आसा. दे आर ऑल एसेट्स ऑफ अवर कितले जन आसा कोंकणी काम करता. आमकां मात्र कळना. कुळ्ळप्पू दोग जन चेडूं आसा सतीश पै आनी तांणी वर्कर्सांची निमित्त तांणी पुरा रेकॉग्नायज्ड तांकां पुरो रेकॉग्नायजेशन मेळका म्हणून एक म्हगेलें मना आसचें. म्हळ्यार हांव न्हय आमी, तूं सेरून हांव सेरून एक, आमी कोंकणी लोकांन ओट्ट मेळ्ळ्यार एक. विश्व कोंकणी केंद्र म्हणटा तांकां प्रत्येकल्यान येवका म्हणचें. विश्व कोंकणी म्हणचें आनी तो नाका म्हाका वो नाका अशें बरोवंक जायना. प्रत्येकल्या आमी पुरो ओट्ट जावची खातीर एक श्रद्धा केंद्र जावका म्हणून म्हगेल पॉलिसी मॅटर तें फूड दवरून हांव वाद कोरना येयलो हेची. मागीर तुमगेलो विजनय तशी आसात. नंदगोपाल माम करता, फूड बस्ती मामान केला, ते विजन तशें आसा. सो आमगेलो पुरा मालगड्यान कसलो कोंकणी खातीर काम केलां की मागीर प्रति एक आमगेलें देवळ, हांव सांगचें व्हडलो मनीस न्हय, हांव तुगेलें सांग म्हगेलो आश म्हणलेलें प्रति एक देवस्थानाचे जगली आमगेले साहित्य आनी संस्कृतीचें एक प्लॅटफॉर्म जावका म्हणून स्टेज जावका म्हणून आश पावतलो. म्हगेलें मनांत तशें आसा. आतां कशी चर्चांत पुरो संडेचे तांणी पुरो क्लास काडून कोंकणी भाशे खातीर पुरो एक्टिविटीज करतात तशी आमगेले देवस्थानांत हळ्ळी आशिल्लें देवस्थान आसा आमगेलें GSP देवस्थानांत थंय कोंकणी काम जावका जाल्यार मात्र आमगेल्या चेडवांक एक उत्तेजन करूं येता म्हणलेलें म्हगेलो आशय.
कळलं आता हांव बरें कोड्याल सीमीत जावन सांगिल्लें बॉम्बे जावं खंय जावं जाव का म्हणलेलें एक आशय मी तसली. खंडित चिन्मा तुमगेला आता ऐकत असताना प्रत्येकलांक हे मार्गदर्शन करताची एक प्रेरणा मेळका इथे म्हळ्यार तुम्ही उलयतना कळता हांव कसं नाही हांव साहित्य नाही जलारी तुम्ही मस्त भाषांतर केल्लें मस्त एक नाटक बरोवन त्या भाषांतर कोरून मस्त जनाक तांतो इन्वॉल्व कोरून अत्येक तुम्ही पुरा जनाला मोगाच कासरगोडचिन माम जाल्ले तशी तुम्ही एक तुमगेल मस्त एक साहित्य काम की सिनेमा काम तुमगेल उद्यम जलारी एक आमगेल विश्व कोंकणी केंद्र येवन आमगेल तिन्नी एपिसोड कोंकणी उजवाड ते एक तिन्नी एपिसोड पूर्ण करूक तुम्ही आयिल आसाची तशी तुमकां विश्व कोंकणी तर्फेन आनी आमगेल पुरा वीक्षकाल तर्फेन धन्यवाद सर. धन्यवाद सर्वांकय देव बरें करूं म्हूण देवाले मागता 3 एपिसोड विश्व कोंकणी केंद्राचे हे वाहिनी मुखांतर तुमगे लाग घेवच्याक अवकाश कोण दिला चेतनान आय एम रियली ग्रेटफूल टू यू. ಬಹುಶಃ मिगेल इतले वर्साचे सांस्कृतिकरण जांतू इतले कंटिन्युअस जावन आसले एक एपिसोड जेवचे फर्स्ट टायम मिगेल पुरा इंटरव्यू जाला दूरदर्शना जाला गंटगटल्यान जाला बट एक डिवायड करून मिगेल बाल्य नाटक साहित्य संघटना अशी चारी विविध एपिसोड करून तुमकां पावयल्ल्याक हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. मागीर एक विशय हांव प्रत्येक जावन हे वाहिनी मुखांतर सांगता हांव सांगिल्लें मिगेल मन आशिल्लें आत्त दिशिल्लें हे परमनंट जेवका म्हूण कांय ना. हांव केन्नाय सांगू असो म्हाका कोण मिगेल विशय अपप्रचार केल्यार कोण म्हाका हे केल्यार मोग दिल्यार ते पुरो हांगा आसता मागीर हांव करचें काम करता वचता मागीर हांव मिगेल देवाक मिगेल स्वाम्यांक हांव केन्नाय उडगास कोन्न घेता कसो म्हळ्यार तूं जन्म आयिल्लो तुका हें काम करूंक तितलें काम तूं कोर का म्हूण सांगून इतकी म्हाका कोंकणी वयर चड मोग आसा जाल्या निमित्त हांव कोंकणी काम चड करता. आतां थिएटर ट्रेनींग कॅम्प कोंकणी लोकांक करच्याक एक अभियान सुरू केलां कोंकणी रंगांत रंग म्हूण सांगून एक मुवमेंट करता धारवाडा वता तशें उडपा वता तशें एक मुवमेंट करचे खातीर सो कोंकणी काम कोरका म्हूण सांगून तुमी कोणूय म्हाका आपोवच जाल्यार हांव खंडिताकय तुमगेलो गांवां येवन थिएटर ट्रेनींग कॅम्प्स की कोंकणीचे कसले काम कोरका जाल्यार तुमी सांगल्यार डेट्स फुडें घेतले म्हणजे हांव येवच्या तयार आसा म्हूण ह्या वाहिनी मुखांतर तुमकां सांगूंक आश पावता. नमस्कार. ಹೆದ್ದೊಳ್ವರೆನ ಕೊಂಕಣಿ ಉಜ್ವಾಡು ह्या एक संदर्शना कार्यक्रमांतू कासरगोड चिन्माम आणि तंगेले साहित्य क्षेत्र ह्या विषयारी मस्त माहिती आम्ही चिन्मामा संगातच उलयतची तुमकां पावयला. ह्या एक साहित्य क्षेत्रात तंगल जर्नी त्यांनी भाषांतर केलेले विचार बुक्स तक्क मेळलेले प्रोत्साह आणि प्रशस्ती ह्या पुरे तुमकां माहिती मेळ्ळा आणि मस्त खुशी जाल्ला म्हूण हांव लेखता. हे कार्यक्रम तुमकां खुशी जाल्यार हे वाहिनी लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा. तशी विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड कार्यक्रम पळयता राबा आणि तशी चर्री एपिसोडांतू कासरगोड चिन्माम आणि तंगले संघटना क्षेत्र ह्या विषयारी चर्री एपिसोडांतू अपास मेळया. धन्यवाद.